नमस्कार आणि योगार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। लडाख गलवान व्हॅलीन भारत चीनी लष्कराचे पेटले। भारताचो लष्करी अधिकारी 2 जवान शहीद। चीनी मेल्यात तणाव तापलो। ताबो रेषेचेर चीनाची घुसखोरी लष्करी चर्चेक तड ना। प्रधानमंत्र्याबरोबर बीसीन गोंयान काढलो मायनिंग टुरिझम जीएसटी कॉम्पेन्सेशनाचो इशू। पीएम केअर फंडाची मागणी मजत। प्रधानमंत्री म्हणटा आर्थिक गतिविधी सुरू करात। बायणा मिनी कंटेनमेंट झोन गोयचो मॉडेल पंजाबा परस बरो। मोर्टॅलिटी झिरो। कोविड सेंटराचे राजकारण करतल्यांक मुख्यमंत्र्यान उजरायले। सध्या रेसिडेन्सी स्टेडियमाचीच कोविड सेंटरा। गोयभर उटंगार पालसण कोसळून चोरला बंद। राजधानी बाकीच्या शारांनी बुट्टी। पालिका फेल। वेधशाळेची 2 दिसाच्या उटंगाराची शिटकावणी। बीजेपीन गेल्ल्या 10 आमदाराच्या अपात्रतेविशीं निकाल लावचो। सभापती केस घेवन बसला। काँग्रेस सुप्रीम कोर्टान घेतली दखल। सभापती आमदारांक नोटीस 4 सप्तक त्रास। गोय दामावदीव विधानसभेचो आदलो मंत्री आदलो उपसभापती अच्युत शेणवी उसगांवकर संवसाराक अंतरलो। सांजे जाले पणजे निमाणे संस्कार। आणि गोयच्या सध्याच्या परिस्थितीन ऑनलाईन शिक्षणूच स्टुडंटाचे कोविड-19 अपडेटीन शिक्षण संस्था चालकांचे मत। सिलेबस खंय कापचोच पडटलो। बॅच वायज वर्गाचोय पर्याय। लडाख गलवान व्हॅलीन ताबो रेषेचेर भारत चीनी लष्करांचे पेटले। तणाव तापता। भारताचो लष्करी अधिकारी आनी 2 जवान शहीद। चीनी मेल्यात म्हूण कळटा। ताबो रेषेचेर चीनी दळ भारताचे नियंत्रण हद्दीन घुशिल्ल्यान म्हयनोभर जालो तणाव। दोनूय लष्कराचे उंचेले अधिकारी तणाव निस्तारूंक उलोवणी करतात, मात चीनी फाटीं सरनात। प्रकरण एकमेकाक जिते मारपाचेर पावला। कोविडाचेर प्रधानमंत्र्याबरोबर जाल्ले बीसीन गोंयान मायनिंग टुरिझम जीएसटी कॉम्पेन्सेशनाचो इशू काढलो। मायनिंग रिफॉर्म जाय। फाटले 7-8 म्हयन्यांचे 800 कोटीचे जीएसटी कॉम्पेन्सेशन तशेंच कोविड फंडांतल्यान केंद्राची मजत मागल्या। प्रधानमंत्री मोदीन राज्याकडेन कोरोनाचे स्टेटसाचेर चर्चा केली। गोंयची स्थिती खंय बरी आसा, झिरो मॉर्टॅलिटी। प्रधानमंत्री म्हणटा आर्थीक गतिविधीक नेट दियात। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या बरोबर मेळून सगळ्या स्टेटींनी आपलो कोविड-19चो स्टेटस कितें आसा प्रत्येकाच्या राज्यांत तांचो गायडलायन्स एन्फोर्समेंट हो कितें आसा आनी आपलो इकॉनॉमिक स्टेटस कितें आसा हाजेर सगळ्यांनी भर दिल्लो। एक्सेप्ट देर इज एन हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री जी आसा ही फुल फ्लेज सुरू जावंक ना। फार्मा इंडस्ट्री एंड रेस्टॉरंट इंडस्ट्रीज ज्यो आसा ह्यो फुल फ्लेज काम करता। रिगार्डिंग द मायनिंग आनी टुरिझम हाजेरूय बी माननीय पंतप्रधानांक आमी ब्रीफ केलें। परत एकदा मायनिंगेचो इशू रेज करून मायनिंग एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्यो सुरू करत जाल्यार जर हांगासर इकॉनॉमिकल एक्टिविटी जी आसा ही बूस्ट जातली आनी ती करपा खातीर गोंयच्या वतीन तांकां आमी रिक्वेस्टूय केला। माननीय पंतप्रधानांक आमी जीएसटी कॉम्पेन्सेशन्स जे आमचे फाटल्या 7-8 म्हयन्याचे बॅकलॉग उरला तो मेळचो हाच्या खातीर रिक्वेस्ट केली गेली। पीएम केअर फंडांतल्यानूय बी आमकां मदत जावची आतां पर्यंत जाल्या, हाज्याय फुडें पीएम केअर फंडांतल्यान मदत जावची हाच्या खातीर रिक्वेस्ट केली गेली। गोंयान सध्या 2 कंटेनमेंट झोन। बायणा मिनी कंटेनमेंट गोयचो मॉडेल खंय पंजाबा परस बरो। मोर्टॅलिटी झिरो। कोविड सेंटराच्या विरोधाचे राजकारण करतल्यांक मुख्यमंत्र्यान उजरायले। लोकांनी खबरदारी घेतल्यार कोरोनाचे प्रमाण खंय देंवतले। कॉलेजींचे इन्स्पेक्शन केला। परीक्षा उरल्यात म्हूण खंय बेत धुकल्ला। सध्या टुरिस्ट रेसिडेन्सी स्टेडियमांनी कोविड सेंटरां। प्रायम मिनिस्टरांनी खंयसरूच पंजाब मॉडेल फॉलो कर म्हणून कोणाकूच सांगूंक ना। तुका इन्फॉर्मेशन चुकीचें आसा। पंजाबा पेक्षा गोवा मॉडेल हो खूब सुपेरियर आसा आनी खूब बेस्ट आसा। आनी त्या खातीर म्हाका दिसता म्हणजे गोंयान ज्या पद्दतीत कंट्रोल कंटेनमेंट झोन SOP ज्यो फॉलो करता विच इज तांच्या पेक्षा कितलेशेच फुडें आसा।
वेगवेगळी हॉस्टेलांय पळयल्ली, बट आत्ताच्या घडीक एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन आमकां डिस्टर्ब करपाची ना, कारण थंयसरले एग्जाम्स आनी येते. बट जर खूब मोठ्या प्रमाणात लागले जाल्यार ताचो सगळ्या गोष्टींचो विचार जातलो. फाल्यां पर्यंत जातली, बट इट इज नॉट अ होल बायणा एज सच, कारण बायणा खूब लोक रावता. बट थंय कशें आसा, खूब पयसच्या एरियेंत मेळ्ळ्या तर तिथे रावता ती पर्टिक्युलरली एरिया आनी ताज्या भोंवतीलो बफर झोन अशें करून ते डिक्लेअर करतले. ना मॅक्झिमम पेशंट जर आयज खंयसर आसत जाल्यार मार्मागोवा तालुक्यान आसा मरे. फाल्यां मडगांवकारांनी जर म्हटलें कोवीड हॉस्पिटल आमकां नाका, मागीर कितें करतले? अपोज कित्याकूय करपाचो, कित्याक करपाक जाय आनी कित्याक ना तो कळोंक जाय. राजकारण कोविडाचेर तरी करूं नाकात म्हणून सांग. गोंयांत कोरोना आळबण हाडपाक दोतोरांक खंय बरेपैकी यश, एकूय दुयेंती सोंपिल्लो ना. आतां कोवीड व्हायरसा बरोबर जगपाचें म्हूण मावीन उलयता. आम्ही पळयला आख्खे संवसारात थोडे कडेन आतां पुणे जाला, पूण दे कॅन बी अ सेकंड वेव. सो वॉट वी शूड डू? वी शूड लर्न टू लिव्ह विथ कोविड. आज आम्ही न्यूली पेटयतना सगळे सबंद येयले, फाल्यां प्रेसानूच सांगपा जायना वेर इज द सोशल डिस्टन्सिंग. म्हणजे दॅट मोमेंटरी मोमेंट समटायम्स इट हॅपन्स, यू हॅव टू बी टुगेदर ऑल्सो. पूण आमी इन्फेक्शन दिवपाक एकठांय जावं ना, बरें काम करपाक. बट वी आर व्हेरी कॉन्शियस, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. रोखडे ते सॅनिटायझर हाती घेवपाक. कोविड केअर सेंटरांनी खंय असिम्टमॅटीक लोकांकूच दवरतात. What CM has said is right as far as having COVID care centers in all the constituencies if the need arises. This is not to be declared right now, and I'm being given to understand that Kalangut, which is a quarantine center, GTDC hotel, is already being designated as a COVID care center. जेन्ना डिक्लेअर करता कोविड केअर सेंटर, लोक बेश्टेच पॅनीक जाता थंयचे. तांकां कितें? लोक पॅनीक जाता बिकॉज पीपल डोंट वॉन्ट पॉझिटिव्ह पीपल टू कम इन देअर विलेज. कोविड केअर सेंटर मीन्स इफ देर आर 100 beds, 100 rooms, or if there are 50 rooms, 50 positive people will come over there. Positive means they do not have any symptoms, they are not sick, they are not having fever, or they are not having cold. They are having no symptoms at all. तांकां हाडटा आनी तांकां दोत्ता, तांकां कांय मेडिसिनूय दिना अशें म्हणून आमकां तितूंच डॉक्टरान आमी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान आहले, कॅबिनेट मिटींग जाल्या उपरांत तेन्ना आमकां सांगलां डॉक्टरान. आफ्टर 7 days दे चॅक अगेन एंड इफ दे आर नेगेटीव दे आर बींग सेंड फॉर होम क्वॉरंटायन. सो अशें जे लोकांक एसिम्टमॅटीक लोक आहा तांकां तशें ते हाडटा आनी आयसोलेशनान दवरता. इफ दे गेट स्लायट फ्लू ऑर समथींग तांकां खंय क्रोसीन दिता अशें म्हणून आमकां सांगलां. कोरोनाच्यो आनीक 37 केशी पॉझिटिव्ह, एकूण आंकडो 629. एक्टिव्ह 544. वास्को बायणा 27, सड्यार 20 केशी. मांगरार वट्ट 288. मांगरा वेल्यान गोंयभर पातळिल्ल्यो केशी 167. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयभर उटंगार पालसण कोसळून चल्ला बंद स्मार्ट सिटी राजधानीन बुडटी. सीसीपी पावसाळ्याची कामां जाग्यार घालूंक फेल. दडका सरशी ड्रेनेज एक्सपोज. बस स्टँडान शारान भितर ये मेरेन रस्ते उदका पोना. येरादारी जाम. वास्को हेर शारांनी तेच. वता वता थंय बुडटी. वेवस्था जाग्यार घालूंक लेबर नाशिल्ल्यान परिस्थिती आनीक वायट. वचना आनी आतां तो कावन्सिलर आमचो 4 फावटी सायट पळोवन येवन गेला आनी लेबरांकूय तो घेवन येयलो पूण तो रस्तो तेडेन ओपन करूंक ना उदकाक आनी हिंगा पळय तो स्मार्ट रोड केला न्हू सर तेणी ते उदकाक वचपाक इल्लेंय हें दवरल्या उराक सो द वॉटर फ्रॉम दॅट सायड इज कमींग दीस सायड. ह्या सिजनाचो हो आयचो सगळ्यान व्हडलो पावस म्हणजे इतके दीस पावस पडटालो
पडटालो थांबतालो हो राती पासून पावस कंटिन्यू पावस पडला आणि हेतून कितें जालां आतां तुमी पळयलां आसतलें मेन ब्रागांत हो ते पुलीस हेडक्वॉर्टर्स आसा पळय तो रोडार अक्षरशः म्हणजे इतकें उदक केन्ना बंद नासलें आमी थंय वचून पळयल्या बरोबर जे आमचे जे चेंबरां आसा उदकाची हे वचपाचें आउटलेट आसा पळय थंय सगळें आमचे बोणे प्लास्टीक बॉटल्स प्लास्टीकच्यो पिशव्यो आनी कितें कितें अश्यो सगळ्यो भरलेल्यो तिनूय चेंबरांतले आमी काडल्या बरोबर तें उदक आतां पळय सगळें उदक ड्रेन आवट जालें कांयच उदक ना थंय आतां पळयलां तशें हांगासर येदो धपरभर उदक आशिल्लें हांगासर 18 रोडार तें तुमी पळयलां आतां आमचे कामगार पळय येदोच्यान काम करता उदकान सारकें आनी हळू हळू हें उदक आतां ऑलरेडी वचपाक स्टार्ट जालां म्हणजे आनी मार्केटान काम करपाचें सोड ही म्युन्सिपाल्टीची बिल्डींग सांबाळपाक ना पळयात कंडिशन पळयात पावसाक ते काम करपाक रावल्या हें उदक पडलां आनी स्कूल स्टार्ट जालें जाल्यार कितें जाता आसलें ही युजलेस चेअर पासून अशें म्हाका सांगूंक दिसता वायट दिसता सांगपाक आनी तशेंच हांव म्हणटा कितें 1 वर्सा भितर तेणी वास्को खातीर कितें काम केलें तें दाखोवचें हांव वास्कोकारांक सांगूंक सोदता की ज्यो डेव्हलपमेंटाच्यो आमी फायल्यो धाडलेले आसा हे क्रितेश गांवकारान थंय बसून हो आडयतात म्हाका खबर ना इतले तेजो पावर कितें पर्यंत चलता तो सगळें पाड घालपाचें चल्लां काम ते क्रितेश गांवकार करता 10 दीस पयलीं हांवें सांगलेलें मिडियाक की आमची बिल्डींग लिकेज जाता आनी हांव कॉन्फिडंट आसलो की हे फावट ती लिकेज जावन न्हू पडोकूय शकतात आतां देवाच्या कृपेन स्कुलूय बंद आसा हांव सांगूंक सोदता की UD मिनिस्टराक की तेणी हेजेर लक्ष घालपाची म्हाका दिसता तेका लागून DMAन असले नाका जाल्लेल्या मनशाची आयकपाची गरज ना Regarding the rainfall that has received in the past 24 hours, among the 13 rainfall reporting stations of Meteorological Center Goa, 6 stations received heavy rainfall or more. That means rainfall exceeding 6 centimeters in 24 hours was reported at more than 6 stations over Goa. The highest of rainfall reported was at the station Marmagao, which reported 15 centimeters of rainfall, that is 150 mm of rainfall. And the second highest was reported at Daboling, which was almost 12 centimeters of rainfall. And the state average rainfall for past 24 hours was around 90 millimeters, that is approximately twice of the normal value expected for 15th to 16th of June. From June 1st to 16th of June, the seasonal total is 599 mm. That also is approximately 50% higher than the normal value. So we have issued a heavy to very heavy rainfall warning for Goa for the next 24 hours, that is on 16th to 17th we have issued a very heavy rainfall warning. And in the coming days also the activity of monsoon is expected to continue.
बीजेपीन गेल्ल्या 10 काँग्रेस आमदाराच्या अपात्रता याचिकेचेर बेगोबेग निकाल दिवंक लावचो म्हूण काँग्रेसीच्या केशीची सुप्रीम कोर्टान दखल. सभापती पाटणेकर आणि 10 आमदारांक नोटीस 4 सप्तकांत जाप मागल्या. अपात्रताय केस 2 वर्सां जाली सभापतीकडेनूच फुडेंच वचना. मणिपूर केशीन सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाण अपात्रताये 3 म्हयन्यांत सभापतीचो निवाडो जाय, काँग्रेसीचो दावो. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळुया. परिस्थिती पळयल्यार स्कुलांनी ऑनलायन शिक्षणूच. रेंजीच्यो कटकटी, गजाटांच्यो अडचणी, मात कांयच ना थंय कितें तरी इतलें समाधान. प्रुडंटाचे कोविड-19 अपडेटीन शिक्षण संस्थांचे मद सिलेबस कापचो पडटलो. बोर्ड शिक्षण खात्याची तयारी. डिस्टन्सिंगान बॅच वायज वर्गूय घेवं येता. शिक्षकांनी वीकेंड सुटयो म्हणनासतना भार उखलपाचो. हायस्कुलाचे ऑनलायन शिक्षण प्रयोग गोंयानूय सुरू. Difficulties bharpur as regards to Kotigaon, Gaundugri area where I have a school, we have a school there. The connectivity is hardly 50 to 60%. Okay. Then there is major problem of smartphones. Around 30% of the people do not have smartphones. Those who have smartphones, तांचो problem असा तर तांचो तो बापाय कडेन उरता. So many a times either they have to forgo and भुरग्यां खातीर दवरची पडटा. ना जाल्यार we have to start our classes at 6 o'clock, 7 o'clock. You allow us to function a class with 10 students with all the parameters of physical distancing and all that. We have opened the markets, we are moving freely. Then why restrain only classes? जो आमचो पोर्शन आसा तो पोर्शन एखादी रिड्यूस करचो पडटलो. So board of studies will need to meet and find out a solution on this की बाबा आम्ही पोर्शन कितलो पर्यंत लिमिटेड दवरपाचो तो. आम्ही ऑलरेडी धाडला एज्युकेशन डिपार्टमेंटाकूय सजेशन धाडला आणि गोवा बोर्डाकूय सजेशन धाडला की थोडेशे कर्टेल करचे म्हणून. कितल्या पर्सेंटेजर अजून काय हे जावना पूण ते आमी एक सजेशन धाडला आमचे आणि ते प्रशांत रावन म्हणटा तशें ते फुल सिलेबस हे कवर जावंकूच शकना ह्या सगळ्या अशें जे ऑनलायन हितून आसा. आनी ऑलरेडी सुरू जाला म्हणजे गोवा बोर्डाच्यानूय जशें आमकां पॉझिटिव्ह इंडिकेशन मेळ्ळा किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन जेन्ना आमी उलयले तेन्ना हें जालें की ते पॉझिटिव्ह जावपाची शक्यता आसा. कोणाकय बसून पगार खाता पळय ताजी एक मनाक खंत दिसपा जाय. म्हाका दिसता की प्रत्येक टिचरा दिसपा जाय की जो पगार आपल्याक मेळटा ताजे वर्थ आपल्यान करपाकूच जाय. हे जेन्ना आमच्या मिटिंगे उलयले आनी मुखाल्लो निर्णय हांव सांगता तुका की माय एंटायर टीचिंग स्टाफ इज रेडी टू फॉरगो दिवाळी वेकेशन. प्रत्येक आयतार नाका तांकां. चवथीचे आनी क्रिसमसाचे वेकेशन थोडे कमी केल्या जाता तांकां. सो दॅट समज जर आमी ऑगस्ट पर्यंत जर 30 तारीख 90 दीस शाळा चुकयली सो 90तले ऍटलिस्ट 45 ते 50 दीस कशी भरून काडटले आमी हाजो विचार आमी केला. आणि बऱ्याच टिचरांकडे फक्त आमच्या स्कुलांचे न्ही हांव जेन्ना ऑनलायन ट्रेनिंग घेतालो तेन्ना आनी म्हाका एक पॉझिटिव्हनेस हो टिचरांचो दिसलो पळय ते टिचर हे सगळे आज गोंयचे तयार आसा. अशा परिस्थितीन स्टुडंट्सचे टीचिंग सम टीचिंग कॅन बी डन ऑनलाइन, सम टीचिंग कॅन बी डन थ्रू करस्पॉन्डन्स कोर्सेस. सो देर इज अ वे फॉर इट. Even if we delay certain part of studies for few months, nothing is going to happen. गांवच्या लोकांची तीच परिस्थिती. मोबायलाक रेंज ना थंय ऑनलायन कामाचें ना. कोरोनाचो भंय. तातूंत रेंज जाय म्हूण भुरग्यांक शारांनी कशें धाडपाचें? शिक्षण ऑनलायन केल्लें आसा न्हू ते ऑनलायन करतना त्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक किंवा मंत्र्यांनी विचार करूंक ना की आमी ग्रामीण भागात आसा आमकां रेंज ना. इंटरनेटाक 5 मैल चलून जावचें. लॉकडावनात त्या भुरग्यांक आमी कशें धाडचें एवढिला ते इंटरनेटार शिकयतात ते भुरग्यांक ते मातशें कमी करतात. 10वीची परीक्षा सामकी म्हत्वाची. इतलो अभ्यास ऑनलायन हाडपा येतलो काय म्हूण दुबाव. हांगा आमकां रेंज मेळना ताका लागून म्हाका ताका आतां कोरगांवांत धाडचें पडलें. एक तर हांगा कोरोनाचो भंय आसा, कोरोना बाधित जाल्यार भंय दिसता. ह्या परिस्थितींत आमी आमच्या भुरग्यांक भायर धाडूं शकना आनी 10वीचें शिक्षण ऑनलायन कशें म्हणून भुरगे एडजस्ट करतले. एक तर तांकां रेंज ना, आतां रेंज मेळना त्या खातीर आमच्या भुरग्यांची हालत जातली. 10वीचो अभ्यास बी म्हणून ऑनलायन बी जावं शकना न्हू तशें. एक क्लासीन सर शिकयता ते सेपरेट आसता आनी अशें ऑनलायन शिकयता ते सेपरेट जाता. तांकां कळपाक कितें नेट ना मेळ्ळें जाल्यार थंयच तो विशय थंयच रावचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सिवेज लायन घाल्या पूण वाठाराक सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटूच ना. रीण मेळटा म्हणून घेत रावले आनी आतां फारीक करचें पडटा आमकां म्हणून सांगून PWD मंत्री दीपक पावसकाराचो आदलो PWD मंत्री सुदिनाच्या नांवान शबय. परवरी लेबर सोसायटीचे कार्यावळीक आयिल्ले कडेन मिडिया कडेन उलयतना तो सुदिनाचेर घसरलो. अरे सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटूच ना. नेटवर्किंग सगळें आसा अख्ख्या गोंयभर तुमी परवरी नेटवर्किंग जवळ जवळ घालून जवळ जवळ म्हाज्या हिसपान
200 कोटी रुपया मोडल्या नेटवर्किंग मॅनहोल पायपलाईन बाकीचे सगळे पूण सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट ना उणीर म्हणटा ते मडकय थंय जवळ जवळ 150 कोटी रुपया मोडल्या पूण सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट ना लोन मेळटा म्हणून घेत रावले आतां लोन आमी भरता यू ब्लेम whom now? कोणाक ब्लेम करता मिनिस्टर करता आदले मिनिस्टर हे करप न्ही आतां सगळे म्हणजे आतां पणजे सुद्दां आतां हे रस्ते जे खोळून उडयले तेच न्ही आतां तेय करूं मेळना हे करूं मेळना. गोंय दामाव दिवचो आदलो मंत्री पयलो उपसभापती अच्युत उसगांवकर संवसाराक अंतरलो. रावतालो पणजे करंजाळे पाळये मतदारसंघाचो तो तेन्नाचो आमदार सर्गेस्त भाऊ बांदोडकर आनी शशिकला ताईच्या मंत्रिमंडळान मंत्री आशिल्लो. गोंय दामाव दिवच्या विधानसभेचो उपसभापती म्हणूनय ताणें भार सांबाळ्ळा. आज सांजे ताच्या पार्थिवाचेर निमाणे संस्कार जाले. ज्या सकाळी दुःखद निधन झाले त्यांच्या दुःखात आम्ही भगवंत पक्षातर्फे त्यांना श्रद्धांजली दितात. त्यांच्या फॅमिलीच्या दुःखात आम्ही सहभागी आसात. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री पक्षाचे म्हणून त्यांचे कार्य उल्लेखनीय आशिल्ले आणि त्याच्या नंतर सुद्धा आमी केन्नाय तांकां विचारलें कितें विचारल्यार ते बरे भशेन आमकां मार्गदर्शन करताले आनी आज पर्यंत एक कडेन रावन एकाच जाग्यार रावन तांणी हें समाजात खूब भरीव कार्य केल्लें आसा आनी समाजात आज खरी गरज अशा व्यक्तींची आशिल्ली ती बोलून काडप आज खूब कठीण आसा. भाऊसाहेब बांदोडकर ते वांगडा ते आमचे कलीग युनिट मिनिस्टर शशिकला बांदोडकर स्टेट मिनिस्टर साधारण एकदम स्वच्छ आणि अशी तऱ्हेन तुम्ही आपले कारकीर्द बऱ्यापैकी झालेली गोंया खातीर भरपूर काम. कांपाल परेड ग्राउंडावेले गार्बेजीचे डंप महापालिकेक 30 दिसां भितर क्लियर करूंक लायल्यात. प्रक्रिया केल्ली कर्नाटक सिमेंट फॅक्टरीन धाडपाची प्रोसेस गार्बेज 30 नोव्हेंबर मेरेन क्लियर करूंक कोरोनाच्या फाटभुंयेर कोर्टान प्राझ वाडोवन दिला. उरिल्लो कोयर खंय मळ्यांतल्या डंपिंग सुवातेर शिफ्ट करतले. 19 डिसेंबर मुक्ती दिसाचो सुवाळो परेड ग्राउंडार करपाचे टार्गेट. यूके ट्रायबरीत MV एस्टोरिया क्रुजार आशिल्ले भारतीय तारवटींनी थंयच्यान भायर काडचे म्हणून भारत सरकारा कडेन मागला. 3 म्हयने जाले ते थंय आडकल्यात. क्रुजार 116 गोंयकार आसात. गोंय सरकारान कितें तरी करचें म्हणून मिरवणी. क्रूजवाल्यांनी आतां मेरेन खंय तांची बरे तरेन कुयदाद घेतल्या. We are all just waiting to go home. We have not had any updates on when we are going home. My company is trying our best. I don't know the problem is somewhere with the Indian embassy or what, but we loved ones are waiting for us. We get calls every day to get home. We request you guys to help us and help our company to repatriate us from this place. We have been stuck here from last week. We need you. Our family need us. कोरोनान लोक आदींच हल्ल्यात तातूंत पेट्रोल डिझेलाक दिशी उजो म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीची सरकाराक शिटकावणी. म्हापश्या चोरांनी मोबायलाचें दुकान फोडलें. कोरोनाचें राजकारण करता म्हणून काँग्रेसीच्या संकल्पाक कुट्टाळचो BJP मंडळ अध्यक्ष पंचान तासलो. तिवऱ्या वरगांव पंचायतीचे नवे ऑफिस उक्ते. कोरोनाच्या बोळान गोंयभरच्यो खबरो. एक मान्य करता ते माझे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसून दी, पंचायत डिपार्टमेंट आसून दी आनी तुमची पंचायत आसून दी. वी आर ऑल पब्लीक बॉडीज. आम्ही असा कोणाला लागलो पब्लिक लागलो. आम्ही असा कोणाला लागलो
लोकां लागून आमकां कोणें हिंगा पावयला लोकांनी पावयला वावुरपा जाय कोणा लागून लोकां लागून आनी ग्रासरूट लेवलार म्हणल्यार आमची पंचायत आसता हीच तरी तुमचे पंचायतीची मागणी आसा की रेंट तुमी चार्ज करपाक जायना आमकां खाज ना की मुद्दम रेंट चार्ज करपा जाय तुमकां त्रास दिवपा जाय म्हणून हांव तरी मंत्री म्हूण पूर्ण प्रयत्न करून तुमकां हें रेंट आहा तें वेव ऑफ करून दितलो ह्या खात्रेन तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता जो रेंट म्हणून जो कितें जो आज इम्पोज जो केल्लो आसा तो एक प्रोसिजर आसा आणि हांवें ऑलरेडी आमच्या विलेज पंचायती जे उपसरपंच सरपंच आसा तांकां सांगिल्लें आसा की तुमी रेजोल्युशन घेयात आनी रेजोल्युशनाक म्हणत की तुमी रेंट वेव ऑफ करचें सरकार म्हणल्यारूच हांव आसा आनी हें खरें म्हणल्यार हें पयलूच जावपाक जाय आशिल्लें जेन्ना एग्रीमेंट जेन्ना करतात म्हणून हो कदंबा बस स्टँड हो एक वादग्रस्त जाल्लो आहा खरें म्हणल्यार हो कदंबा बस स्टँड म्हाका दिसता लोकां खातीर नाशिल्लो हांवें ऑलरेडी म्हणिल्लें की तो पर्सेंटेज आनी कमिशन मेळोवपा खातीर आशिल्लो आनी म्हणूनच हो सगळो घोळ जाल्लो आसा गेल्ले काही दीस सरकार डेली पेट्रोलाचे आनी डिझेलाचे प्रायसीस वाडयता आज जर फाटल्यान नजर मारून पळयत गेल्ले 5-6 दिसांचे रेट्स पळयत जाल्यार पेट्रोल जवळ जवळ 100 रुपया वाडला डिझेल जवळ जवळ 650 रुपया वाडला आनी एका वटेन कोविडाक लागून लोक तडफडटात गरीब लोक त्रासांत पडल्या मध्यमवर्गीय त्रासांत पडिल्ले आसा इंटरनॅशनल लेवलाचेर प्रायसीस कमी जायत चल्ल्यात म्हणजे आज पळयलें जाल्यार डिझेल आनी पेट्रोल प्रायसीस सगळ्यात लोवेस्ट ताजेर आसा इंटरनॅशनल हातूंत बॅरलाचो प्रायस आनी अशा परिस्थितींत सुद्दां ह्या देशांत आनी गोंयांत आमचे प्रायसीस डिझेलाचे पेट्रोलाचे वाडोवन बारीक लोकांचेर एक आघात करपाचो प्रयत्न चल्ला हांव सरकारा कडेन मागतां सरकाराक शिटकावणी दितां की ज्या पद्दतीन हें चल्लां ज्या पद्दतीन लोकांचेर आमी आनी वयल्यान पयशांचो भार घालपाक सोदतात हें बरोबर न्ही सरकारान हाजेर ताबडतोब विचार करचो पयलीं म्हणजे एक आमी मागणी केल्या की फायनान्शियल मॅटर्साचेर एक व्हायट पेपर काडचो कोविडाचेर एक व्हाइट पेपर काढचो आणि सत्य परिस्थिति कितें आसा ती लोकांच्या मुखार दवरची। सुबह 7:30 बजे वापस मार्केट में आया था, तब शेड का लॉक तोड़ा हुआ था, तो मैं म्यूनसिपालिटी को फ़ोन किया और पुलिस कंप्लेन को फ़ोन किया, तो पुलिस वाला बोला सर को फ़ोन ओनर को फ़ोन करो। मैंने बाद में ओनर को फ़ोन किया, नरपत सिंह आया इधर और चेक करके गया, पुलिस वाला साथ में आया और शटर खुला हुआ था, तब सब पुलिस वाला ने इंपोर्स करके रिपोर्ट लेके स्टेशन में गया। इतना ही देखा मैंने बस। कितना शॉप फोड़? एक ही शॉप देखा मैंने तो बस। सुबह 7:30 बजे आया था, खुला हुआ दिखा, तो म्यूनसिपालिटी साथ में था और पुलिस वाला भी साथ में था और सेट का ओनर भी साथ में आया था। जे आता कला भवन आणि जी मेटा स्ट्रीप जी कंपनी आसा ती माझ्या वॉर्डाक पडटा, पंचायती वॉर्डाक वॉर्ड नंबर 6 पडटा। जे ते पेशंटाक जे आता सांगला जे कला भवनाक घालपाचें म्हणटा, मेटा स्ट्रीपाक घालपाक म्हणटा, म्हाका पयलीं सद्या सांगन दिसता बाबा हे पेशंट म्हणजे कितें गोरवां काय कितें। पयलीं सद्या ह्या पेशंटाक ज्या जाग्यार आमी दवरतले त्या जाग्यार सगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय, बेड आसपाक जाय, वेंटिलेटर आसपाक जाय, तांकां जो पॅरामेडिकल स्टाफ जो आसा जे नर्सी डॉक्टर ते सगळे आसपाक जाय। पण हांव म्हणना जेंकां खंय पेशंटाक हांगा ट्रिटमेंट करचो थंय न्हू, पूण हांव कितें म्हणटा ज्या जाग्यार ट्रिटमेंट करता थंय जे हॉस्पिटल आसा थंय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो त्या पेशंटाक लागता तो आसपाक जाय, तो आसा काय कितें। दुसरें जे मनीस उपासनगराचे जे उलयता ते कितें म्हणटा, जे आतां MPT हॉस्पिटल आसा थंयचो जो मंत्री आसा तेणें म्हणटा ते लोकांक कॉन्फिडन्साक घेतलें काय कितें। हांव म्हणटा जर तर त्या मिनिस्टरान समज तो म्हणटा कॉन्फिडन्साक तांकां घेवना जाल्यार आतां तो उपासनगराक जे करपाक सोदता उपासनगरा लोकांक तेणी कॉन्फिडन्साक घेतलें काय कितें तो उलयता ते। आनी हांव एक काँग्रेसीचे हेंचे कडेन मागता जे आयज जे दुयेंस जे येयल्लें आसा जे कोरोना दुयेंस आसा तेजेर पॉलिटिक्स करूं नाका। ह्यो खबरो हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा। फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ, पळयत रावात प्रुडंट। देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।